आज आमी हांगा रावणफोंड ब्रिज जो आसा फ्रॉम पावर हाऊस टू आके सर्कल, पावर हाऊस टू रावणफोंड सर्कल हे आम ब्रिजार आसा आनी आमचे फाटल्यान आमकां दिसती पडटा कशे भाशेन जे रिटेनिंग सेक्शन आशिल्लो हे ओल्ड ब्रिजाचो तो कोसळून गेल्लो आहा आनी सकयल आतां रिपेर चालू आसा. आतां आमी फाटी एक हांगा हें केल्लो प्रोटेस्ट केल्लो आनी डिमांड केल्लो ह्या ब्रिजाचेर सांगपाक हो ब्रिज जाता जाता म्हणून आतां 10 वर्सां मायज जाली आयकत आशिल्ले आमी. फायनली 2021 हाजो टेंडर जाल्लो फॉर 21.3 crores. त्या टायमार मडगांवचो आमदार काँग्रेसी आशिल्लो. ताजे उपरांत तो 22 गेलो बीजेपीन आनी परतून टेंडर जालो ह्याच ब्रिजाचो आनी ताजो एस्टिमेट जालो कॉस्ट सडनली वाडलो 1 वर्सा भितर टू 54 crores, 54.13 crores. आनी 6 म्हयने उपरांत जेन्ना चीफ मिनिस्टर फावंडेशन स्टोन घालतालो ह्या ब्रिजाचो तेन्ना ताजे तोंडांतल्यान आमकां आयकूं येयलें की ताजो कॉस्ट जालो 74 crores. आनी आमी सदांच म्हणीत आसा की हो ब्रिज फायनली 100 कोटयाचे वयर वचपाक आनी आमी सांगत आशिल्ले की हे भाशेन जातले हे डिले करून करून एस्केलेशन क्लॉज बी सगळे लावन लावन हाजो कॉस्ट फायनली 100 crores क्रॉस जातलो म्हणून. आमकां पयलीं सुद्दां डिमांड करपा जाय, पयलीं सुद्दां एक्शन जाय आमकां. कन्सल्टंट जो ह्या ब्रिजाचो कन्सल्टंट आसा ताजेर, कित्याक जेन्ना आमकां खबर आसा मॉन्सून सिजन येता जाल्यार हें स्ट्रेंथनिंग कित्याक करूना. तुमी जेन्ना जो ओरिजिनल हें आसा एम्बँकमेंट आसा आनी ते रिटेनिंग सेक्शन आसा तो काडटा जाल्यार तुमकां मातपण येना, कन्सल्टंटाक मातपण येनाशिल्लें की हें जावपाक शकता. हे दीस इज गोइंग टू विकन द एंटायर स्टेज हे भाशेन चलता ते. आनी हो एडिशनल कॉस्ट कोणाचेर जाता? ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा पयलीं सद्या हाजेर हें करपा जाय, एक्शन घेवपा जाय फॉर द नेग्लिजन्स. सो ऑल्सो द consultant also is equally responsible for not following proper norms and proper technical this thing whatever had to be technical guidelines that had to be adopted to ensure that no damage is formed. आज एंटायर ट्रॅफिक मडगांव वाटेन डायवर्ट केल्ले आसा, कालकोंडे वाटेन आनी फ्लायओवरा वाटेन. हो हार्डशीप हे कोणा फाल्यां स्कूल स्टार्ट जावपा आसा, कितले सुमार लोकांक त्रास जावपा हे कोण रिस्पॉन्सिबल? आमदारा कडेन विचारता आमी मडगांवच्या की तूं हें सांगतलो ब्रिज जाता जाता म्हण आतां हो त्रास कोणाक? सो हाजेर आमकां इन्क्वायरी जाय, थरर इन्क्वायरी जाय आनी एक्शन जाय पयलीं सद्या on all those who are responsible for this problem which today finally the public is facing on account of the diversion of the traffic along this route. We demand strong action आणि आमी हाजेर पुलीस कंप्लेन करतले आज नाल्यार फाल्यां आमी पुलीस कंप्लेन करतले ऑन द GSIDC, on the consultant and the contractor of this bridge, because this is beyond any tolerance basically. If you go to see, unnecessarily people have been put into inconvenience on account of this negligence on the part of the contractor, on the consultant and GSIDC. GSIDC is chaired, the chairman of GSIDC is the chief minister, so he also is responsible to answer to Madgaonkars why they have to face this problem. Recently he had been to Margaon for his Karyakarta Medava, and that time he had said that Madgaonkar अच्छे दिन आने वाले हैं. ये अच्छे दिन येयले आमकां मडगांवकारांक जे आम फेस करपा पडटा. सो हे आमी चीफ मिनिस्टराकूय विचारपा सोदता की हे हाजो रिस्पॉन्सिबल कोण आनी हाजेर एक्शन कितें जातलें.